सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसो आनी मागीर मोगात सेविकार आयच्या मिसा बिटी आमगे भाशेन मागुया पयलें तें सावन दिनवासनेचें कॅजिटन लुकास आपलो वाडदीस समोरमता देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल्या पूण मागुया तेच भाशेन दुसरें तें सावन दिनवासनेचें मीस पेटयता रिता कॉस्टा आपलो वाडदीस समोरमता केद भाशेन देवान ताचेरूय आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल्या पूण मागुया तशेंच आमी मागुया जोखीम वाज आपलो वाडदीस समोरमता देवान ताचेरूय आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल्या पूण मागुया जुआंव आनी फेलिसिनिया फेर्नांडीस आपल्या काजाराचें वरोस समोरमता केद भाशेन देवान तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाल्या पूण मागुया तशेंच आमी ह्या फिरगोची पासत इंतेन्सा पासत आमी मागुया आमच्या जोण एकल्याच्या इंतेन्सा पासत आमी मागुया जाणी आमकां मागूंक लायला तांचेय पासत आमी मिसा बिटेन मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोव्या आसूं मोगाच्या भाव भयणो केद भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया देवाक दिन वासो येता पासत मेळा पासत आनी जायते फावटी आमी चुकल्या जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कोन्यांनी आमी पातक आदारला तर ह्या पातकाची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयण म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोध अपराध भाग्यून सुद्दां जखमान मारी सगळ्यांत तो तान भोगता आनी तुमकां भाव भयणू म्हजे खातीर आमच्या सवेस्पा देवा लागीं विनोद प्रार्थना मागता सोपदा देव आमची काकलूत करून आमची पातकां मुगसो आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं काल संतान दूख दोतोल्यांक बॉक्सण दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयले क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनोती कोच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसल्याय सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तूंच आमचो बरोवचो आनी आमचें बोड आमी इतलीं वसोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो सगल्या काळजान आनी सोर कोन्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी ही आमी विनोती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताची उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत्यान राजूर चलयताय सासनाच्या सासनाक बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो आमी देवाचे सहकारी म्हूण तुमकां असो उलो मात्ता तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात कित्याक देवान अशें सांगलां शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो पळयात शुभ वेळ तो होच तारणाचो दीस तो होच
आमच्या मुणयारीपणार कोणेच गुन्यांव तापूना जावंक आनी कोणाकूच वायट देख दिनाव पोतेंच जाल्यार सगळ्या वस्तूंनी आमी देवाचो सेवक म्हूण दाखयता. कोश्टां दुखींनी अडचण्यांनी हाल उपद्र्यांनी आमचेर जेरमोण मारले तेन्ना, आमकां बोणकोणींनी घातले तेन्ना, आमचेर कोलपले तेन्ना, तशेंच वावरा कोश्टां मदें वो जागरण आनी उपास आमकां करूंक पडले तेन्ना आमी थीर रावल्या. साद्या मनान, जाणवायेन, मातमेपणान, बोलेपणान, पवित्र जिणेन, असोल मोगान, सोत उलोवन आनी देवाचे पदवेन आमी चल्ल्या. दोनूय हातांनी प्रमाणीकपणाची हातयारां घेवन आमी झुजल्या. मान तसो बेमान, बेआब्रू आनी आब्रू ही आमची गोत. आमी सोत उलयता आसतनाय आमकां दोंगी कशे आनी सगळे आमकां वळखतात आसतनाय आमकां अनोळखी कशे दवरल्यात. तशेंच मरणाक पावलोले पूण आमी अजून जिवे आसा. आमकां मारल्यात, बडयल्यात, तोरूय आमच्या मरणाचें फर्मोण पडूंक ना. आनी दुखां भरीत तोरी सदांच संतोश भरीत. गरीब तोरूय जायत्यांक गिरेस्त कोत्ता. आमचे लागीं कांय ना म्हूण आमकां दवरल्यात, तोरूय आमचे लागीं सगळें आसा. देवाचें उतर हें जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाच्या कुळांतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मोरान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे प्रितुमी गणगणान सर्वेस्पराच्या मनान खुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट कोतिल्यांक तूं आडाय नाका. कोण तुज्या उजव्या पोल्या मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो दाखय. कोण तुज्या आंगावयले व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद कोदीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगातीन चल. तुजे कडेन मागी ताका दी आनी तुजे लाय उश्णें मागून घेवन सोदता ताका पाठ करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जेजू अशें म्हणटाचे दिसाक अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो दांताक दांत. बोगसणें मोग सारको. मोग म्हणजे कितें, मोग कसो करचो, हें सगळें जेजून हाडलां आमकां.
मोगाचें डिफिनिशन जेजू दिता आमकां. त्या आदी मोग कोत्तल्यांचो मोग कोत्तल्याव, राग काडटल्यांचो राग काडटल्याव हे भाशेन चलताले. पूण खरें कशें चलचें तें हें जेजून आमकां शिकयलें. ते पसत म्हणटा आदींक तुजो एक दोळो काडलो तूं ताजे 2 दोळे काडटालो, तुजे एक दांत काडलो ताजे 2 दांत काडटालो. हें बंद करात म्हणटा जेजू. हें बंद करात. आनी सांगता तुका वायट कोत्तल्याक तूं आडाय नाका. वायट कोत्तल्याक तूं आडाय नाका. जायते मनीस आमकां वायट कोत्तात. पोत्तून तूं ताका वायट करिनाका अशें सांगूंक सोदता. पोत्तून ताका वायट करिनाका. वायट कोत्तल्याक आडाय नाका. पूण तुज्या उजव्या पोल्या मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. पॉज. जायत्यो वस्तू घडटात संवसारांत, मिसअंडरस्टँडींग जाता. रोखडोच रियॅक्ट जायनाका. रिएक्शन दाखयनाका. तो 2 म्हणटा हांव 3 उतरां म्हणटा ताका. ताका 1 गायी सवता, तो 3 गायी सवता. पॉज. राव मातशें. घडये तो चिंतीत आपण केलां तें वायट म्हणून, आनी चिंतून आपणाची चुकीचें बोगसोणें मागीर. त्या पासून रोखडोच रियॅक्ट जायनाका. ताणें मारलां तूंय मार ताका तशें न्हय. पॉज. राव. सोंसणीकाय घे. आनी ताका चिंतूंक वेळ मेळटलो. आपण कितें केलां तें चिंतूंक वेळ मेळटलो. आनीक आपणाचें कर्तुबाचें बोगसोणें तो मारतलो. उपरांत म्हणटा कोण तुज्या आंगावयलें व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका जुबोय दी. सरेंडर. हें जेजू आमकां सांगता तें जेजून आपणा पयलें करून दाखयलें. बिस्तोच प्रीच करिना, आपणें करून दाखयलें. जाणां जेन्ना पयले फावटी जायते गांव भोंवले उपरांत आपणाच्या वाड्याच्या देवस्थानांत वेता. आनी देवस्थानांत वेता तेन्ना उलयता विथ ऑथॉरिटी. जाय जाण थिंगा म्हणटात हे भाशेन आदीं कोण चलोवंक ना. विथ ऑथॉरिटी, अधिकार आसल्या भाशेन उलयतालो. कित्याक जो प्रीच कोत्तालो तो पयलो आपूण करून दाखयतालो. हेरां भाशेन न्हय. आपूण करून दाखयतालो आनी विथ ऑथॉरिटी. हें सांगता तें सांगता. हांव तुमकां सांगता अशें म्हणटालो. हिंगा बरयल्लें आहा थिंगा बरयलें, पूण हांव तुमकां सांगता. ऑथॉरिटी विणान बांदू. ही ऑथॉरिटी ताका आसली. उपरांत थोडे म्हणूंक लागले हो जुजेचो पूत न्हय, हो मारेचो पूत न्हय. ताका इतली जाणवाय खंयची आयली. मनशाच्या दोळ्यांनी पळयता. सगळें बरयल्लें आसलें. सर्वणार येतलो, मेसियास येतलो, हें सगळें बरयल्लें आसली. लांब तयारी जाली ताका घेवपाक. लांब तयारी. सगळे प्रवादी ताचेरूच उलयले. विणान आदल्या करारांत ताचेरूच उलयले. आमकां मेसियास येतलो. हो मेसियास आमकां सोडयतलो. दुस्मानाच्या हातांतलो आमकां सोडयतलो. देंवचाराच्या हातांतलो आमकां सोडयतलो. ही खबर सगळी आसली. पूण जेन्ना हो वेळ पावलो तेन्ना हें स्वत मानपाचें हो जुजेचो पूत न्हय, मारेचो पूत न्हय, ताजे आमच्या बरोबर रावतात न्हय. आनी म्हणटा पवित्र पुस्तक कसलीच मिलाग्री ताणें करूंक ना. आनी उतरां म्हणलीं ताणें एका प्रवाद्याक आपणेच गांवघरां मानना. जंय मानना, जंय बाळटना थंय मिलाग्री ना. एक पूण मिलाग्र ताणें करूंक ना. विणान मानना. पूण कांयच म्हणूंक ना ताणें. लोकांक कांयच म्हणूंक ना. इन्सुल्तार करूंक ना. पोत्तून रियॅक्ट जावंक ना. हें जेजून आमकां आयज सांगता तें आपणाच्या जिवितांत करून दाखयलें. कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चल. सरेंडर जा.
कित्याक हें जावन आसा आमचे टेस्ट. तो दोन मनशाचो एक परिक्षा जाता. भिडांत बांदो देवा फुड्यान परिक्षा जाता. हांव कसो चलतां, हांव कसो उलयतां, हांव कसो वागतां, ही परिक्षा जाता. त्या पासून म्हणटा रियॅक्ट जायनाका, सरेंडर सोडून दी. आनी तुजेले उसणें मागून घेवंक सोदता ताका पाठ करूं नाका. पाठ करूं नाका. दी, तुका जाता दिवपाक जाता, दी. पोतून मागूं नाका. दिलां तें पोतून मागूं नाका. C15, page number 34. C15. Deva udo, coming get long, Takami, Sabadiya, Sabasami, Jivitato. Baba Somor Pirajili Rachazukra Manuranu म्हज्या बाबयन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपयता देवपाक मानता तसलें जावन मागात. देव आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पसोनाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा, सोर काळ्यान सोर उतायन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारये उदेशी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोस मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवतान समेस्त मोगता सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता.
बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून तेणी पवित करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट म्हणून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परेन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कराराचें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भावताचो गूट पोरकोटुया तुझ्या कुर्सा आणि संसाराच्या आमची सोडमोन बापा जेजूच्या मोनाचो आनी पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो सोडूनची कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमकां दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमना मुर्तायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप चे पयसबे चौगडास कोर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा सिमा आमचे आदारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका आपली मोगांत वाडोय पुनव जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूट कोर ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताचे पडझडीत मुकामापण फाव कोर आमा समेस्ताची दया करून मागता कोवा मरे दयाचे मै संगाती बागेवन जुजेजो पोती बागेवन दोता बागेवन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्त बराबर सासने सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कोर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी तीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या जेन्ना पवित्र जावं तुजें राय सामकाय तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राय सामकां दी आनी आमचे गल्या बक्षिता तशें आमची पातकां गोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशें उतरेकता तर आमकां उंचेवदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पुणच्या पळय सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आमचे कुशेर आमकां शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे टायमार जो चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमचे कातूत कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमचे कातूत कर देवाचे सेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान सगली सुभागी तुम्ही आज देवाच्या भितरच्या म्हाका पावला तुमच्या घराच्या म्हाका पावला दिली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूचें कुडी रोगताचें जेवण तुजें सोबें आमचे एकवटाची खुणां ह्याच जेवणा वरवीं तुजें पवित्र सोबेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबें आसूं सोपदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7 जेजूक आमचे मोगे दवरून एकामेकांक प्रितीन दाखय चलया आमी पोटून घरा ताच्या मोगान मनशांची खूब जेजूक आमचे मोगे दवरून
Jesu